स्वर्ग संसाराच्या मानिवंत आग्नेल कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो चवथ्या नोवेनाचो विशय. फामिलींत सगळ्या वांगड्या कडेन सहभागिलीपणान जिवंक म्हणल्यार गोजिवंत वांगड्या सोबें वेल सारूंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक आमकां शिकयता. मानिवंत आग्नेलाचो बापूय मिंगेल आनी आवय सिनफोरसा ही दोगांय चड भोगती आनी सगळ्यांक देखीची आसलीं. ती एकामेका सोबें समजिकायेन जियेतालीं आनी आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी क्रिस्ती तत्वांनी वाडयतालीं. सगळीं शेजारी तांच्या घोराब्याक आपलो नमुनो कसो मानतालीं. आवय बापूय अंतरलीं तेन्ना आग्नेल आपल्या भयणी भावाच्या एकवटान वाडलो. तो आपल्या व्हडल्या भावाच्या मानवेलेनाच्या वडीलपणा काल चलतालो. मानिवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपणान जिवंक आमकां नमुनो. येयात आनी सांगातान ताच्या सान कोरोना खातीर मागुया. Manuelino, his eldest brother. Venerable Agnello is the model for the participation in family life. Come and join us on the 4th day of the novena. Let us pray for the canonization of Venerable Agnello. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता. ह्या मिसाची खेरीत इंतेसांवां दिनवासनेचे मीस एल्ड्रीन वेन्सिला फेर्रांव आनी फामील मारगांव थावन. इंतेसांवां पासत जॉन डिकोस्टा शांदोर थावन. केलन एन किएन बरी भलायकी मागता. मिस बेटोयता बेटी फेर्नांडीस जुहू थावन. 21व्या जल्मा दिसा देवाची बेसांवां आनी बरी भलायकी मागता एंथनी रॉड्रिगीस शापोरा थावन. भुरग्याचें देणें बरी भलायकी आनी शांती मागता फ्रांसीस आनी जोएना फेर्नांडीस गोवा वेला थावन. बोरे भलायके पासत दिनवासनीचे मीस लिएम कोरेया आनी फामील आगासाई थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता एंड्रू पेरेरा आगासाई थावन. आमी सगळीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुका वंदून नोमान करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या. एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जे कुटुंब बरोबर मागणे करतात ते सांगातान जियेता. आमी दर एकलो एका कुटुंबाचो वांगडी. कुटुंबाचें देणें आमकां भावार्थाची आनी मनीसपणाची वाट दाखयता. तशेंच कुटुंबान आमचें येणें एक मोगाचें सहभागिलीपण. आयच्या नोवेनाचो विशय मान्यवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपण जियोंक नमुनो. हो विशय कुटुंबान सहभागिलीपणान जिवन क्रिस्ताच्या मोगान वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां सुचयता. तर कुटुंबान रावून आनी सहभागिलीपणान जिवन बऱ्या तत्वां मुळ्यांनी वाडून आनी कुटुंबाचें व्हडतेपण काळजान बाळगून सांगातान आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचें कुटुंब पवित्र जावंक आनी आमच्या कुटुंबा पासत आमची मागणी देवा मुखार पावच्याक सगळ्या आमच्या धाकल्या व्हडल्या पातकांचो आमी उगडास दवरुया. देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोने मागूंक हे वेळार आमी तयार जावया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उंचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवर अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी तिथ्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेची सुख्रिस्ता Eklos tu povin, eklos tu ishvor, eklos tu pormeshvor. Moima deva, usorgi ani shanti, tacha ishtan sonsari. तळोवेल ओगेपणान सारून आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो कुटुंबा पासत मागणी आमी देवाक उबारुया. प्रार्थुया. सोल पदवीदारा सासणाच्या देवा, शिपडोन गेल्ल्यांक तूं एकठांयताय आनी एकवटतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिणाचेर तुजे काकुतीची नोदर घाल. एकेच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्ल्यान ती एका ओरोंबाक भावार्थान एकवटवलीं जावं आनी प्रितीमोगाची गांठीन बांदलोलीं आसूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी रास चलयता एक देव सासणाच्या सासणाक. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यानो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगोर उरतलीं. कित्याक देवान बापाक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सोरेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपुणूच एक थेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलें. जो आपल्या बापायक मान वागयता तो लांब आव जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सोरेस्पोराची समृद्ध पालता. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखकार. आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सोरेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सोरेस्पोराची भक्ती करतात तीं सदांच ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सोरेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराचे वंती भितर सुफोल दांकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फात्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सोरेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सोरेस्पोराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोना थावन सोरेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नांतरां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब.
सोरेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भुरग्यानो, सुमयाच्या एकवटांत तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब हांव ह्या संवसारांत तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवूं नाकात. सोमयाचे शिकोवणे पोरमोणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बुद्द दिवन तांकां बऱ्यो देखीन वयर काडात. गुलामानो, ह्या संवसारांतल्या दुनयाक क्रिस्ताक जाल्ले पोरी भिरांतीन मानान आनी साद्या काळजान खालती रावात. ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्ताची चाकरां कशीं तुमी देवाक जाय ते सगल्या काळजांतान करतात देखून. मनशा खातीर न्हय पूण सोम्या खातीर भार घेवन वावर करात. जण एकल्याक गुलामाक तशें स्वतंत्र मनशाक आपआपल्या बऱ्या वावरा प्रमाणे सोमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास धरात. आनी तुमी दोनयानो हेच भाशेन तुमच्या गुलामा सोरी चलात आनी तांकां बेकडावचें सोडात. कोणाच्याच तोंडाक पळयनासतना तुमकां आनी तांकां एकेच भाशेन वागयतलो स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उगडास धरात. देवाचे उतरे. देवाचे उद्गार. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. Gurdonia amci calza, Chiun tuja putaci utra. Gordonia amci calza, Chiun tuja putaci utra. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. तेन्ना जेरुजाल्या थावन फारिजेव आनी दोन शास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुयनात. ताणें परतीपाड केलो, आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटात तें कितें? तर देवान सांगलां, बापायक आनी आवयक मान दी. आनी बापायक व आवयक शिरापतात ती मरोन वचूं. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक व आवयक म्हणत, म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारत आसलें तें हांवें देवाक भेटयलां. तेन्ना बापायक व आवयक मान दिवचो तांकां आनीक कायदो ना. अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नपयत केली. दोंग्यानो,
अशें इजायासान तुमचे विशीं आदींच फुडें सांगून दवरलां तें सारकें. हो लोक ओंठांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज मोजें थावन पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता ती पोलकी पुजा. तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आतांच आयकलां. एक धाकलोसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आतां करूंक वावरुया. एका गांवांत एक कुटूंब आसलो आनी ह्या कुटुंबाचो बापूय ओस्कोत आसलो. ताका सोऱ्याचें वीज आसलें आनी हो बापूय ह्या कुटुंबाक सोतायतालो. तो नोकरेक सारको वचनासलो, हांगा थंय पियोन पडटालो आनी एके तरेन ह्या गोराब्यांतल्या वाडटल्या भुरग्यांक तो एक लोजेची खुणा आसली. दुसरे वटेन प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी आनी त्या दादल्याचे पोतिनीन ही लॉज मानून घेवंक ना. ते ताजे सोदीक गेले. तो पडटा थंय ताका उखलून घरा हाडटाले. ते दुयेंत पडटा तेन्ना ताका हॉस्पिटलांत व्हरताले, ताजो इलाज करताले आनी हे तरेन ताजे सगळे मोग आनी मोयपास दाखयताले. जितले पावटी तो दुयेंत पडटा तितले पावटी सेवा करप आनी जितले पावटी तो रस्त्यार पडटा थंय ताका उखलून घरा हाडप. हे भुरगे हें काम करूंक लॉजोंक ना, पूण उमेदीन केलें. शेकी हो तांचो बापूय सोंपता आनी सोंपल्या उपरांत हे भुरगे आयज पासून ताच्या आत्म्यांक शांती मेळूंक मागणें करतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय जो आमी आयकलो आसा तो म्हणल्यार मानयोन आग्नेल कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो. कोंकणी भाशेन प्रितीच्या भाव भयणीन एक म्हणणी आसा, म्हशीची शिंगां खंय म्हशीक जोड जावंक नात. आमच्या कुटुंबाच्या वांगडी आमकां जोड जायना. ओस्कोत पडल्या पासून जाल्यार आमचे वांगडी ते आमचे वांगडी, कित्याक आमचें रगत तांच्या शिरांनी आनी तांचें रगत आमच्या शिरांनी व्हांवता. आनी जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्तना बागेवंत आग्नेलाक आमचो नमुनो करून आनी आयच्या तिनूय वाचपांची शिकवण घेवंक आमकां गरज आसा. पयलें वाचप जें सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां तें प्रितीच्या भाव भयणीनो आमकां कळीत कोत्ता की कुटुंबांत दर एक मनीस वेगवेगळो, जावं ती गोरी, जावं ती काळी, जावं ती सुळसुळीत, जावं ती जड आंगाची, जावं ती जाणटी, जावं ती नेणटी, कोणूय ती जावं, आमी सगळीं वेगवेगळीं. आनी ह्या वेगळेपण जियोंक आमकां सगल्यांक उलो केल्लो आसा. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, वेगळेपणानूच आमचे पवित्र सभेची सोबिताय जावन आसा, आमच्या कुटुंबाचें खाशेलेपण जावन आसा. सर, बागेवन पावलू आमकां कितें सांगता जाय? बागेवन पावलू आमकां सांगता की आमी एकामेकाक मानून घेवची गरज आसा. आवय बापायन आपल्या भुरग्यां सगळी आपली जबाबदारी पाळची आसा आनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक मानान लेखचो आसा. दुसऱ्यो प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं कुटुंबीक जिवीत जिवन आमकां सर्गीच्या राजाक उलो केल्लो आसा. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां सांगता की जो कोण आवय बापायक मान दिता तो ह्या संवसारांत थेवे एकठांय कोत्ता. जो कोण आवय बापायक लेखता तो आपल्या पातकांचें बोगसणें दिता, संतोश भोगता, लांब यूग जोडटा
आपल्या फामिली सोबें समाधान भोगता आनी वेगवेगळ्यो वस्तू आमकां भासायल्ल्यो आसात. तुमच्या मदल्यांक कोणाकूय ह्यो भासाण्यो नाकात? तुमकां पातकांचें बोगसणें नाका, तुमकां स्वर्गाराज्यान थेवे नाकात, तुमकां सोतोस नाका, तुमकां लांब यूग नाका, तुमचे फामिलीर समाधान तुमकां नाका? दुबाव ना. आमकां सगल्यांक ह्या वस्तूंची गरज आसा आनी ह्या वस्तू पासत आमी तळमळटात, पिराचीत कोत्तात, मागणें कोत्तात आनी खुबश्यो धर्मीक वस्तूय आमी कोत्तात आनी नित्यवन जिवीत आमी जिवंक सोदतात. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या सिराकाच्या पुस्तकांतल्यो कांय अर्थाभरीत वस्तू आमी आमच्या जिवितांत आपणावया आनी आमचें कुटुंब मोगाचें आमी करुया. कित्याक आमकां सगल्यांक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक देवान आमकां विचून काडला आनी सर्गीचें राज जावन आसा आमचें सगल्यांचें दायज. तिसऱ्यो प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या एकवटा वरवीं आमी लोकांक साक्षी दितात की देव आमचे मदें जियेता, देव आमचे मदें आसा. आमी कडेन बरोबर जेयता, रोजार कोत्ता, जावं खंय पिकनिकेक वेता, ही सगळी जावन आसा साक्षी आमच्या कुटुंबीक जिविताची की देव आमचे सोबें आसा आनी जंय देव आसा थंय शांती आनी समाधान आसा. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता की आमी देवाचे कायदे पाळची गरज आसा आनी देवाचे कायदे पाळटना आमी ते कायदे आमच्या फायद्याक जाय तशें आमच्यान आदोल बदल करूंक जायना. देवाचे कायदे ते देवाचे कायदे, देवाचें उतर तें देवाचें उतर. आमी ते आमच्या जिवितान आटापूंक जाता, आमचें जिवीत आनीक फोलादीक करूंक जाता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक धाकलीशी घडणी जी एका वॉट्सॅप मॅसेजीन म्हज्या इश्टान म्हाका धाडलोली. जपानाक घेर जाल्लें आनी ह्या घेरांत खूब लोक मेल्लो, भुरगीं तशींच जाणटी आनी एक सुपुल्लो भुरगो आपल्या 2 वर्सांच्या भुरग्याक फाटीक मारून तो चलून वेता आपलो जीव साल्वार करूंक आनी तो चलून वेताना ताका सैनीक सांगतात त्या भुरग्याक उडय, तो मेला. आनी तो भुरगो ह्या आपल्या धाकटुल्या भावाक 2 वर्सांच्या भावाक सोडूंक राजी ना. तो ताका फाटीक मारून तो आपली वाट चलता आनी जितले फावटी ताका सैनीक सांगता तुज्या भावाक थंय उडय, तो मेला, तो सांगता ताका, माय ब्रदर इज नॉट अ बर्डन फॉर मी, म्हजो भाव म्हाका ओजें जावंक ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, असले संबंदान तर आमचे कुटुंबीक जिवीत आमी जियेलीं, आमी न्हय थंय आमचो कुटुंब म्हूण आमचो समाज आनी आमची पवित्र सभा आमी बरे भाशेन आकारूंक आमकां पावतल्या. दुसऱ्यो प्रितीच्या भाव भयणीनो म्हणटात ती मानवून आग्नेलाचें जिवीत आमकां एक देख जावन आसा. एका कुटुंबान आवय बापूय आनी 5 भुरगीं तीं आपले कुटुंबीक जियेतना आवय बापायन तांकां एकामेकाक मानान जिवंक शिकयलीं, मागण्यांचें मन तांचे सोबें दवरलें आनी जेन्ना तांचे आवय बापूय सोंपलो तेन्ना ताच्या व्हडल्या भावान तांचो परामोस केलो. आपल्या भाव भयणांक बरे भाशेन वेंगोयलीं आनी तांतलें एक फळ म्हणल्यार पाद आग्नेल आमकां फावो जाला. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी तर हे भाशेन जियेलीं जाल्यार आमच्याय कुटुंबांनी पाद आग्नेल उत्पन्न जावचें नात, आमच्याय कुटुंबांनी भाग्योत मनीस उत्पन्न जावचे नात, जातले. आमी आयच्या वाचपांतलें कितें ना कितें गांठीक मारून व्हरुया, पाद आग्नेलाचे मजतीन आनी ह्या देवाच्या उतराच्या आदारान आमचें जिवीत आमी न्हवसोरया, पवित्र करया आनी स्वर्गराज्याचे आमी दायजी जावया. उबी आमी रावया.
देवाचें उतर आमी आयकलां. आतां आमी आमचो भावार्थ न्हू सूर्या सत म्हणटा देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक, आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया, जो पवित्र आत्मे वरवीं गोड सांबाळलो, आंकवार मरे थंय जल्मलो, पोंच पिलादाकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो. बसला तुम्ही त्यांची आणि वेदांची मुत्सुबी करून येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसोने, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे राज परगटतना आपल्या जिवितांत मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक, तशेंच तांणी आपणायलेले क्रिस्ती साणवायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक सहभागेलीपणान जिवंक खरें मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारान देशांतले पोरचेक आपलीच फामील कशी स्विकारून धर्मा आनी जातीचो भेदभाव करिनासतना सहभागेलीपणान कुटुंबाची उदारगत करूंक बापाची कृपा मागुया. जेच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना मागण्यांक आनी कुटुंबांत आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक ऑर्थाबुरीत वेल दिवन आपले सहभागिलीपण आपलो घराबो चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतना दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोवे मोग, खुशालकाय आनी शांती वांटूंक, सांगातान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलूंक आनी सहभागिलीपणाची बरी फळां ती एकामेका सोवे अणभवो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. थोडो वेळ आमी ओगेपणान सारुया. बो मोगाल बापा, ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयन आयकून घे. तुज्या पुताच्या जल्मांत आमचें कुटुंब तुवें पवित्र केल्यात. हें पवित्रपण आमी दर एकलो जिवंक आनी ह्या पवित्रपणान वाडूंक तूंच आमकां शिकय. आनी शेकी तुजें पवित्रपण ह्या संवसारांत जियेल्या उपरांत सुर्गेच्या दायेची तूं आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Sporak भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया दुनिया तुज्याच बरेपणा हाटा उड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडीच आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवणा आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया
आमचे दोळे उबारून देवा वावरून बोलुया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोगू ओपुया भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावंक मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक मोगाल बापा तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कोराची एक पोरसां जोडून घेतली तुजे पवित्र सभेन एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सोरकालीन सोरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुवें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयलाय आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड आमी जावंक आमकां एकठायलें समेस्त लोकांक ताचे वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दयाळपणी हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तोरेची एकूच काम कोत्ता तांचे ओस्तोंगी आनी सर्वांचो एकवट घडोवन हाडटा विचितपणी तर आमकां तुजी आपणालोली भुरगीं तुजो आत्मो बिराड कोत्ता आमच्या काळजांनी तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी तोच तिका चलयत आसा काळा काळी देखून सर्गीच्या दरबारांत सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसोर्गी तुका जोयचोर उसोर्गी तुका जोयचोर सर्वेस्वराचे नावी येता ताकासोर उसोर्गी तुका जोयचोर बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोंसून वेचच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोलें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगोटा तुझ्या येण्याक आमी ओथेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमां सोमेस्ता. पवित्रोत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्परा आके प्रितोमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सोगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्रोत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजून शिकयल्ल्या मागण्या आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता कशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तल्ले पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
자다 문샤체칸 लिप्लोलो उर्यारूपा ताणे वाडले भुकेल्या पियोंक दिले तानेल्या ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो Langolea durbol gesan Sangati dunia sakran Eka ceaunak bosoili Sogli burgi devashi Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco muk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco muk mitme nashilo Deus atamuk shachekan Liplolo uryarupan Tane wale bukelia Piyong dile tanelia Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco muk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco muk mitme nashilo Langolea durbol gesan Sangati dunia sakran Eka ceaunak bosoili Sogli burgi devachi Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco muk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco muk mitme nashilo Deus atamuk shachekan Liplolo uryarupan Tane wale bukelia Piyong dile tanelia Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco muk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco maimuk mitme nashilo Taco muk mitme nashilo
प्रितीच्या बाब भयणानो, कुटुंबाचें देणें दितलो तोच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. दिनवाशी मनान आमचे काळजाचे ओतरेक ताका आमी उबारुया. सोबीत सुंदर माय पाय भाव भयण भुरगीं आमकां ताणें दिली. गोराब्यांत आमकां जल्मांत हाडलें आनी उदीक करून क्रिस्ती गोराब्यांत दोळे धांपून ह्या वेळार ताचेशी आमी उलोवया. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जशें आमी शिवला तो संस्कार भावार्थ्यांचो तुजे सवें एकवट खुणायता, तशेंच ह्या पवित्र सभेक तो एकवटाचो कारण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. कांय कळोवण्यो. मानेवंत आग्नेलाच्या मजूतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फाव जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायतीं सैमावडती अजापां जातात, तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. जशें एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात, तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवचें. आमच्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणीच्या कामा खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसल्यार आमचें बर्सीस डेस्क ऑफिसांत तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवं येता. कोंकणी बायबल डायरी 2023 येता त्या वर्साची विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. आमचे पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी एक सातोळें वावरण्याचो इश्ट उजवाडा येतात. तांचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा, थंय तुमच्यान ती घेवं येतात आनी सुस्क्रिसांव करून आमचे झेवेरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो एक म्युजियम कोवेंताच्या एका रुमांत तयार केला. मागता तो ओत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान तुमकां पळोवंक जाता. आयज आनी आमच्या आत्मीक भाव भयणीच्या एकवटाचो दीस समारंभ हांव स्पिरिच्युअल ब्रदर्स आनी सिस्टर्स तांच्या इंतेसां पासत आतां 10:30 वाजता खेरीत मीस आसा. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय ह्या पंगडांत भितर सरचें आसा तर फादर जोझफ फेर्नांडीस हाका तुमी मेळची. तेच परी ह्या मिसांतूय वांटो घेवंक तुमकां येवकार. नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा रातच्या 9:30 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता आसतलें. जाता तितल्यांनी येवचें आनी मागण्याचो शिवोर घालचो. बेगीनूच आमकां आमचो मानेवंत आग्नेल सांत कसो मेळूंक. नोव्हेंबराच्या 18 सांजेच्या 4 वाजता मीस आनी पिडेस्तां खातीर भेटयता. त्या मिसार आमी सगळ्यांक आजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागता. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्तांचेर पास आसचे नात. तुमच्यान घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तांकां पिलार त्या मिसाक हाडूंक जाता ही आमची विनंती. तशेंच त्या दिसा 5:15 मीस आसचे ना. कोणाकूय झाड पाल्याची
वखदां वो झाडां घेवंक जाय जाल्यार आमच्या स्टॉलांत एक स्टॉल आसा थंय तुमी भेट दिवची. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला, जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्ताच्या शिकपांत. तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मान्यवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. ह्या मिसा उपरांत पिडेवंतांचेर मागणें आसतलें इगोर्जेंत. कोणाची ब्रेसलेट मेळ्ळ्या तर वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन तुमी ती व्हरोंक जातात. त्या ब्रेसलेटीचें वर्णन दिले उपरांत पादांगला उदेशी आमकां जायते उपकार हांगासर मेळटात. ह्यांतलो एक उपकार हांव आतां वाचतां. मिलाग्रिना रॉड्रिक्स बेनावलींतावन बरयता, म्हजो नातू जल्मला त्या वेळार थावन ताका फाटीक एक व्हड गूंड आसलें. दोतोरांनी ताची परिस्थिती आपल्या हातांनी सांबाळूंक जायना म्हूण ताका बांबोली व्हरूंक सांगलें. थंय वेता तेन्ना दोतोरांनी खूब ब्लड टेस्ट केली आनी रिपोर्टार म्हज्या नातवाचे प्लेटलेट्स कावंट सारको लो मेळ्ळले. तशेंच दोतोरान सांगलें जर ताका 1 वर्सान गूण वचना जाल्यार ऑपरेशन करूंक काडूंक पडटलें. हे परी 2 म्हयने सरून गेले आनी एका दिसा बाबाचे ब्लड टेस्ट केले त्या वेळार दोतोरांनी ताचे प्लेटलेट्स कावंट मातसो वाडलो. तो पळयलो आनी ताका हॉस्पिटलांतलो डिस्चार्ज दिलो. आमी घरा आयलीं आनी थोड्या दिसा उपरांत बाबाक घेवन पिलार मानेवंत आग्नेलाच्या पांयां मुखार आयलीं. त्या वेळार एक पाद्रीन थंय ताचेर मागणें केलें आनी म्हणलें तो सारको बरो जातलो. त्या वेळार हांवें काळजांत थावन मानेवंत आग्नेलाक मागणें केली, म्हज्या नातवाची जर गूंड ऑपरेशन करिनासतना बरें जाल्यार हांव उपकार परगट करतली म्हूण. आयज 4 वर्सां जालीं म्हजो नातू बरो आसा. ताका ऑपरेशन करिनासतना ताचें गूंड गेलें. तर आयज मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन मागलेलो उपकार म्हाका फावो जाल्या खातीर हांव म्हज्या फामिलीच्या सांगाता देवाक दिनवासतां आनी बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावंक मागता. उबी रावया. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें, उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवका उदेशी उत्सुऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत थावन मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें म्हजे फाटल्यान म्हणात. अगणीत काकलुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोतने उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. मानेवंत आग्नेल माग आमचे पासून. तुमचे सोवे आसूं आनी सोल पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. जेजूच्या भोगता तुझे नाव आयज मोर सोडटा दिसोत मी